सगल्यांक तुमकां एक बरो दीस आवंडेता. हांव शेल्डन फर्नांडीस गांवांत रायतूरचो. सद्याक म्हजें देवशास्त्राचें शिकप पुण्या शारांत चालू आसा. लॉकडावन आसतना खूब वेळ हांवें एकाच जाग्यार बसून काडला आनी असल्याच वेळार जिविताचेर केलोलो नियाळ हांवें कवितेच्या रुपान घातला. तो हांव आतां तुमचे मुखार प्रस्तुत करता. कवितेचें नांव काळोखांत उजवाडाची आशा. रातच्या वेळार घराचे भायर जेन्ना हांवें नदर मारली, एका सुकलेल्या रुखान म्हजी नदर दवरली. रूख म्हजे फुडें आनी चोंद्रीम रुखाचे फाटीं. ह्या सैमीक चित्रान काळजाक म्हज्या धादोसकाय हाडली. थोडोच वेळ त्याच जाग्यार हांव बसून रावलो. रातची 11 वरां वाजलेलीं आनी थंयच म्हाका दोळो लागलो. अकस्मात हांव न्हिदेंतलो उठलो आनी चोंद्रीम ना तो पळयोवन अजापीत जालो. चोंद्रीम कुपाचे फाटल्यान लिपलोलो. इतलेंच न्हय, तो आतां वेगळ्याच जाग्यार आसलो. आतां रूख म्हजे फुडें आनी रुखाचे फाटीं फकत काळें मळब, काळकी रात. हाचेर हांवें थोडो नियाळ केलो आनी सुरवातेकूच म्हज्या मनांत हो विचार आयलो. जे मेरेन देव आमच्या सांगाता आसतलो, तो आमचें जिवीत उजवाडाचें करतलो. लोक तुका पळयतलो, तुज्या सांगाता वेळ सारतलो आनी दादोस जातलो. पूण जेन्ना तूं वायट रस्तो दवरता, जाणा जाव तूं देवाक पयस करता. जिवितांत तुज्या फकत काळोख आसतलो आनी एका सांडलेल्या भुरग्या परी ह्याच काळोखांत एकसुरें जिवीत तूं जियेतलो. विचार कर मनशा, विचार कर. आमी देवाची रचना, देवाची भुरगीं. जर देव दाखयता त्या बऱ्या रस्त्यार आमी चलूंक तयार नात, तर खंय आमी चलतलीं? ह्या कोरोना पिडे समयार जाय तें सुदारप आमच्या जिवितांत हाडुया. बरें जिवीत जियोवंक आमकां देवाचो आदार, बळ आनी कृपा मागुया. संवसारांत बरेपण शिपडावंक आमी वावरुया. देव बरें करूं.